हांव आतां बादेगाळ पैंगिणी हांगा आसा। हांगा लागींच ही खोतीगांव रेवेन्यू विलेज आसा आनी हांव जो उबो आसा ती ही गालजीबाग रिवर ही काणकोणची एक इम्पॉर्टंट अशी रिवर आसा आनी हांगा एक युनीक असो प्रॉब्लेम तयार जाल्लो आसा। ही जी 3-4 किलोमिटर स्ट्रेच आसा ह्या स्ट्रेचा भितर एक गाळ भरला आनी त्या गाळ भरला म्हणून हे रिवरीचो कोर्स आसा कंप्लिटली चेंज जाला आनी ताचे खातीर हांगची शेतां आसा ती कंप्लिटली बुडला। तर तुमकां तुमी जर पळयत आतां हे जे तुमकां कंप्लीट ही रिवर दिश्टी पडटा हे खरें म्हणजे हे फूल रिवर आसा ती हे शेत एका टायमाचेर एक 10-20 वर्सां पयलीं हांगा शेत रोयताले पूण हळू करून हो गाळ साचून आनी तो रिवर जी आशिल्ली ती झाडां दिश्टी पडटा ती ताच्या फाटली ती रिवर आशिल्ली अशी वचून ती ह्या सायडीच्यान अशी भायल्यानच्यान वताली पूण हांगा गाळ साचून ते कंप्लीट रिवर पुरवल्या आनी ही न्हंय आतां ह्या सायडीच्यान वळ्ळ्या आनी शेतांतल्यान हें उदक कंप्लिटली वता आनी शेतां सगळें बुडल्या आनी हाजे खातीर शेती करप पॉसिबल जायना। आनी ताजो दुसरो आनी एक प्रॉब्लेम म्हणजे गिमान भितर हांगा उदक कंप्लिटली ड्राय जाता ही रिवर। हाजे पयलीं केन्ना जायनाशिल्ली पूण फाटली कितलीशीं 10-15 वर्सां जालीं हांगा हळू करून हांगा उदकाचो स्लो प्रोसेस जाला आसा कारण हांगा सगळो कंप्लीट गाळ भरिल्लो आसा आनी ताजे खातीर रिवर फ्लो सारको जायना। असो एक युनीक असो प्रॉब्लेम ह्या गांवांत क्रिएट जाल्लो आसा। हो जो प्रॉब्लेम आसा त्या प्रॉब्लेमाक एक मेन अशें कारण अशें गांवच्या लोकांच्या हिशोबा प्रमाणे एक बोणकी म्हणून एक झाड आसा जे तुमकां हांगा येतन दिश्टी पडटलें तुमकां अशें लायिल्लें अशें सगळ्याक बॉर्डरीचेर। सो ही बोणकी म्हणटा तें झाड तें तांच्यांनी न्हंयच्या देगेर लायिल्लें ते न्हंयेक धड कोसळपाक जायना म्हणून पूण हळू करून झाड हें वाडत गेलें तांच्या मुळां सगळ्या स्प्रेड जायत गेलीं आनी मागीर तें झाड सकयल पडून ते सगळे रिवर ब्लॉक जावपाक लागली आनी ताजे खातीर हो सिल्ट थंय उरली आनी ते माती सगळी भरली अशे तरेचो एक लोकांचो अदमास आसा। तांकां दिसता की ही सिल्टा खातीर ह्या बोणकीच्या झाडा खातीर ही सगळी न्हंय पुरवल्या आनी ही गाळ साचला। म्हजें नांव देविदास पैंगीणकर। हांव बादेगाळ पैंगीण हांगा रावतां। हो जो एरिया आसा तो खोतीगांव एरिया रेवन्यू विलेज खोतीगांव ह्या हितून येता। तर हांव ह्या गालजीबाग न्हंये बद्दल काही उलोवपाक सोदतां। तेन्ना ह्या न्हंयेचे पयली सुवातेर म्हाका अस्तित्व सांगचें पडलें। 1974 जेन्ना म्हाका सादारणशें कितें कळटालें त्या वेळाची हकीकत अशी आशिल्ली की ही न्हंय कमीत कमी 8 मिटर रुंदी आशिल्ली आनी चडान चड जास्ती कडेन 4 मिटर अगडी 2.5 मिटर अगडी ही आशिल्ली। पूण आज ह्या न्हंयेची दशा अशी आसा जर गिमा जर पळयत जाल्यार ह्या न्हंयेक न्हंय अशी ना। जे रुंदी जी न्हंयेची जी पयली सान आशिल्ली ती आतां ना। फक्त कितें दांग मान वचपाची 1 ते 1.5 मिटर अशी इतलीच रुंदी वाचला काही ठिकाणी आनी ती अगडी म्हणटा ती कांय ना धपडभर इतलीच। आतां उदक गेलें जाल्यार धपडभर तें कमरभर जाता ह्या पावसान। आतां जर हुंवार आयलें जाल्यार जास्त जाता। हेजें कारण कितें तर हेजें कारण कितें म्हणजे हे बोणकी म्हणून जी एक झाड आशिल्लें तें पयलीं शेतकरी कितें करताले न्हंयचो जो आडो आसा तो आडो सांबाळपा खातीर तेंचे खूट करून सारके वेवस्थीत लावन तेका बडयांनी वेळून तेका माती लावन घट्ट करून दवरताले आनी तो आडो आपल्याला सांबाळटाले। म्हणजे तो न्हंय कोसळून पडनाशिल्लो। शेत जें आसा तें आड्या सकट कोसळनाशिल्लें आनी ते वर्सान वर्सां शेत रोयिल्ल्या कारणान तेजी सारकी मॅनेजमेंट सारको जातालो। काही वर्सांनी अशें जालें की 1976 रेकॉर्ड्स ऑफ रॅट हें स्टार्ट जालें आनी जमनीचे कोण रोयतात कोण भाटकार हेजी ती गणना आनी जमनीची मापणी तेन्ना स्टार्ट जाली आनी त्या वेळाचेर कूळ हें अशें नांव लागून गेलें। भाटकार असो लागलो आनी हितूंक कूळ आनी भाटकार यांची मदगती जें पळय बरेंपण उरपा जाय आशिल्लें तें बरेंपण कमी जावन गेलें आनी तितून शेत तूं गेलें भाटमा गेलें तूं खंयच्यान वचपाचो वच शेत कशें रोवपाचो रोय ही एक बी तितूंक बाजू आयली।
पूण कूळ जे आसा ते खंयचे लोकांक घेवन बाकीच्यांक आमगे एसटी समाजा बी लोकांक घेवन हें करपाक लागलो. अशें 10 वर्स ते 12 वर्सां भरभराटीन हें शेत रोयलीं आनी त्या टायमार शेत जी न्हंय जेन्ना पुरोवपाक अशी पावली थंय सुद्दां ह्या लोकांनी असो विस्तार वाडोवन घेवन तें शेत वाडोवन ती न्हंय सुद्दां शेत तेन्ना करून गेले. पूण आयज तेजी परिस्थिती अशी जाली की न्हंय ही विलुप्त जावपाक पावली. ह्या ठिकाणां जी आमी बादेगाळ म्हणटा चिपळ्या पर्यंतची जी एरिया आसा हो 2-3 किलोमिटर तर सामको तिरवण पर्यंत ही लुप्त जाला. खंय खंय खड्डे फोणकुळेशे उरला. तर हांव हें मागतां की आमच्या मंत्र्यां कडेन आमचे ह्या सगळे कोण ह्या न्हंये बद्दल वावुरणारे इच्छूक जे उदका बद्दल जांकां खरेंच आपल्याक उदक जाय अशें म्हणटात तेंचे खातीर हांव उलोवंक सोदतां की कशा भाशेन ह्या न्हंयेची उदरगत करता जाल्यार हे न्हंयेची ज्या सर्वेक पळय जो रुंदी अगडी जें कितें पळय लागला त्या नुसार ह्या न्हंयेचें गाळ उसपण करचें दोनी सायडींनी आनी दोनी कटडे बांदून 1-1 किलोमिटर एक हेजेर बंदारो ल्हानशे बंदारे घालून ह्या न्हंयेक उदकाचें लेवल एक सारकें मे म्हयने पर्यंत एक सारकें रावपाचें करचें अशी म्हागेली इच्छा आसा. आनी सेकंड थिंग ह्यो बोणकी आमी फॉरेस्टा अशें जेन्ना आमी ग्रामसभेक हो विशय मांडटा तेन्ना ग्रामसभेक असो येता की फॉरेस्ट ताका परमिशन दिना ते मँग्रुव्ज म्हणटा अशें हांवें म्हागेली ह्या हितून कारकिर्दीक आयकलां. पण हांव खुद्द जावन वचून पळयलें ना की बाबा खरेंच फॉरेस्ट एक्ट कितें म्हणटा तें हांवें RTI घालून अजून पळयलें ना. म्हणटरेन डिपार्टमेंटान बी हेजेर लक्ष घालचें आनी ह्या न्हंयेक आपली पूर्व रूप दिवचें अशी आमची इच्छा. आनी आमकां ह्या गांव पैंगीण गांवांक ह्या उदकाचो स्रोत सदां सर्व काळ दवरचो ही म्हगेली इच्छा. ह्या हेजेर जी शेतां आसात ती जवळ जवळ भाटांनी शेतां ह्या न्हंयेच्या दोनी तिरार आसात. ती पैंगीण भटाबान सकयल बेताळा देवळा कडच्यान जें स्टार्ट जाता तें कंप्लीट माल्लें पावता म्हळ्यार हें सगळें शेताची हें आसा. दोनी वाटे भाटां आहा शेतांय आसात. जर हे न्हंय उपसून जर बंदारे जर जायत जाल्यार आनी जे दोनी वाटे आडे सारके जायत जाल्यार ही शेतां पिकोवपाक जे वांयगण म्हण शेत पिकोवपाक कांय हरकत ना. हितूंक सरासरी जवळ जवळ 300 वयर शेतकरी तरी ह्या न्हंयेक आड्यान जुंपलेले आहात बांदलेले आहात. हितून ते भाटकार आसूं थोडे टेनंट आसूं पूण ह्या पद्दतीन ही शेतां आसा. म्हळ्यार भरपूर रायस म्हणजे आमी तांदूळ म्हणटात तांदूळ पिकावळी खातीर ही जमीन आसा. तशेंच बाकी भाटांय बी आहा नाल्ल सुपारी हेचे खातीर बी ह्या न्हंयेचो पुराय त्या बागांनी उदकाचो वापर केल्लो जाता. न्हंये उदक आसा म्हणटकीर बांये उदक उरता. आयज न्हंय सुकली म्हणटकीर बांये उदक उरना. आमी खोदत वता बांय भितर अगड करीत वतात पूण कितें लेवल तितलेंच रावता अशें आसा. ह्या बोणकीची एक दुसरी कार्य आसा कितें बोणकी आमी पाड कित्याक म्हणटात ती फक्त स्टेट वाडना अथवा तितलो विस्तार घेना. जेन्ना ती धडेर वाडटा तेन्ना ती बेंड जाता मोडकळी अवस्थे वता आनी मोडकळी अवस्थे वोन जेन्ना ती उदका लेवलाचेर येता तिजें खोड जें आसा तें उदका लेवलार येता तेन्ना त्या खोडाक दांव फुट्टात जी नेट म्हणजे एक जाळ्या प्रमाणे सारकी काम करतात आनी ती इतली 2 मिटर पर्यंत अगड वतात. वयल्यान जे उदकाची जे हें आसा मदलो भाग आसा पोकळ तो घेवन ती 2 मिटर अशी वतात आनी तेन्ना कितें जाता वयल्यान येणारे जे कसपट पालो चिखोल खोडां लांकडां जें कितें आसा तें ताका वचून लागता आनी हें लागतरें बाकीचो गाळ ताका लागूं लागता आनी जेन्ना तें मुखार स्टॉप जालें म्हणटकीर हांगसान 100-150 मिटर जितली पळय न्हंयची रुंदीचो विस्तार आसा तो ऑटोमॅटीक पुरोवंक लागता. अशें करून ही न्हंयची जास्त पुरोवन गेल्ली आसा. हेजो इफेक्ट असो जाल्लो आसा ह्या हेजेर. आनी हेजे कारणान कितें जाल्लो आसा न्हंय जी न्हंये वाटेन वचपाची ज्या आपले वाटेन वचपाची तिणें आपली रूप शेतांच्यान घेतला आनी सगळीं शेतां उद्ध्वस्त जाल्ली आहात. जवळ जवळ 3-3 भाटकारांची म्हणजे 6 खणी 7-7 खणयाची जमनी कंप्लिटली उद्ध्वस्त जावन गेल्ली आसात. शेणो म्हणटात थंय तिरवण म्हणटात थंय तें जाल्लें आसा. बादेगाळी हांगाय तें जाल्लें आसा. कांय सकयल ठिकाणी बी जाल्लें आसा थोडे कडेन. आमगे बोरूस म्हणटा पळय थंय टायची पांडी मोळया म्हूण नांव आसा थंय बी ह्या शेताचो असोच विध्वंस जाल्लो आसा. म्हणजे तो विध्वंस जावन नजो म्हणून हे पर्याय कितें आपली न्हंय पुर्वतत करपाची आनी तेजो सदांच सर्वदा हो स्तोत्र कायमचो व्हांवचो दवरचो उदक तितूंत आसचें ही इच्छा म्हजी. मेन सांगपाची गजाल ह्या न्हंयेक पयलें म्हणजे 1970 हांव जेन्ना पळयतालो 73-74 ह्या न्हंयेक आनी ते टू टील 84 पर्यंत ह्या न्हंयेक तामशे केरी
काळो खर्च्यो मागीर आमगेलो मोळी म्हणून जी जात आसता भरपूर तो ह्या न्हंय इतली सांपडटाली की लोक हेचे खातीर स्पेशल सामकी जाळी आनी हे घेवन पयलीं हे करता. तशें ती सुंगटां ताका आमी चिंगूळ म्हणटाले. ती सुंगटां हांगा ह्या प्रत्येक ह्या शेताची त्या हितूंक गवत जाता त्या गवता भितर ते अशें जाळी ओडटा आसतना मेळटाले. पूण आयज ही परिस्थिती अशी आसा की हांवें सांगिल्ली ह्या हितूंक तामसो केर आनी ती खर्ची ही नाच जावन गेल्ली आसा. ह्या हितूंक लुप्त जाल्ली आसा. खंय काळो आनी ते मोळये खंयच अल्प प्रमाणात आनी ते चिंगूळ म्हणटा ते बी अल्प प्रमाणात मेळटात. पयलीं फक्त अशी गोलां हात घातल्यार ती 3 सुंगटां भायर मेळटाले. चिंगूळ म्हळ्यार सुंगटां आमी हांगा कोंकणीन ताका चिंगूळ म्हणटात. ते सुंगटां ती मेळटालीं ती बी हितूंच्यान जवळ जवळ लुप्त जाल्ली आसात. वागी सुंगट तर आतां पळोवपाक ना. वागी सुंगट म्हळ्यार कमी म्हळ्यार पाव किल्ला सुंगट आसताले. हय ते आतां हांगा पळोवपाक मेळना. खंय थंय सकयल व्हड जी पैंगीण सावन सकयल न्हंय आसा थंय खंय खंय मेळटात अशें आयकता. हांगा न्हंयेची पळय कशी दशा जाल्ली आसा ती. ही मुखार झाडां दिसता तेजे लागून जी न्हंय जवळ जवळ म्हज्या ल्हानपणाक 4 ते 5 मिटर रुंदीन आशिल्ली हांगा आनी 1.5 मिटर अगडीन आशिल्ली. आयज हें सगळें पुरवून वचून सगळी न्हंय ती पळय शेतांच्यान एक सायडीच्यान जाल्ली आसा कंप्लिटली. ही अवस्था ह्या उदकाची आनी ह्या न्हंयेची जाल्ली आसा. आतां पळय न्हंय आसा थंय तें शेत आशिल्लें आनीक आतां हें शेत पळय जावन पडलां पुरोवन ती न्हंय आशिल्ली मदल्यान. हे सगळे पुरोवन सगळे न्हंयच हांगा लुप्त जाली काबार जाल्ली आसा. आमी जे आसात हे आमी सोम्यानमस मायफळगाळ म्हणटा थंय आसात. खोतीगांवाची एरिया ही. हांगसान कर्ले म्हणटा तो फाको स्टार्ट जाता शेत आनी व्होळ दोनी. हो व्होळ ते सायडीन आशिल्लो तो आतां त्या वटेन पुरोवन घेवन हो सगळो शेतांच्यान मदल्यान पडिल्लो आसा. आनी ही जी मेन न्हंय आसा ती त्या झाडांच्यान आसा. ती झाडांच्यान जी न्हंय आसा ती बोणकी जावन पुराय पुरवला तो पळय गाळ सगळो थंय त्या न्हंये वाटेन पडला आनी न्हंय सगळी शेता वाटेच्यान जावन उदक व्हांवता. हो स्पॉट हांगा एक म्हणटा एक जंक्शन कल्याण जंक्शन म्हणटा तें न्हंयेचें. सो अशे तरेचो हो युनीक असो प्रॉब्लेम आसा. आतां हो प्रॉब्लेम कित्या खातीर जाता हें हांगा एक गव्हर्मेंटान कितें तरी एक स्टडी करून तो पिन पॉयंट करचो पडटलो की हो प्रॉब्लेम कित्या खातीर ह्या पणजीच्या झाडां खातीर जाता काय वयल्यान जो गाळ येता कित्या खातीर गाळ येता वयल्यान तोय बी पळोवपाची गरज आसा. सो जाता तितले बेगीन ह्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन काडून ह्या गांवांतल्या लोकां खातीर शेती करपा खातीर आनी खास करून गिमान उदक आनी पिवपाचे उदकाक आनी शेती खातीर उदक मेळपा खातीर प्रयत्न करचे पडटले.